दिसांनी तुम्ही पळयला की आम्ही सिवरेज कनेक्टिविटी वास्को भितर सुदारपाचो प्रयत्न करतात। आम्ही स्टार्ट केले मेस्तावडा उरुले बेलाबाय ते पंपिंग स्टेशना घालून जंय सिवरेज लायन नाशिल्लीच थंय आतां नवी टोटल लायन आमी ले करतात आनी अशें करून पयर आमी 2 सुलभ शौचालय आमी इनॉग्रेट केले। मागीर एक अशीच लायन सिवर कनेक्टिविटी इम्प्रूव करपा खातीर बाजारांत केली। मागीर पयर म्हाका दिसता बायणां आमी गोमतेश्वर देवळा कडेन सासमळ्या थंय केली। अशें करून पुराय वास्को भितर सिवर कनेक्टिविटी बरी जावची, कित्याक जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा तशें तशें आमचे जे पयलींचे घाल्ले सिवर पायपलायन्स आसा ते खूब धाकट्यो आसा, तातूंत भितर चड हें जातकूच ते चोकअप जाता, ओवरफ्लो जाता, लोकांक ताजो त्रास जाता। सो सगळ्या कडेन आमी सिवर कनेक्टिविटी वाडोवपा खातीर पंप्स आमी म्हणजे पायप्स व्हडले करपाचें हें केलां। हांगा जें काम आसा तें हांगच्यान एरिस्टोक्रेट बिल्डींग पर्यंत जातलें, ताजो टोटल कॉस्ट अरावंड ₹1.25 कोटी आसा आनी अशें करून हाजेय फुडें आनी 3 कामां फुडें येतात। सो अशें करून टोटल कनेक्टिविटी बरी जावची, जे ओल्ड पायपलायन्स आसा त्यो रिप्लेस जावन नव्यो जावच्यो, केन्ना जाल्यार परते येतले। तशेंच सगळीं पंपिंग स्टेशनां अपग्रेड करप तोय प्रपोजल रोखडोच क्लियर जातलो आनी अशें करून वास्को भितर सिवर कनेक्टिविटी बरी जावची हाज्या खातीर आमी प्रयत्न करीत आसा। ही जी हें आसा म्हणजे रस्तो फोडनासतना ट्रेंचलेस टॅक्नॉलॉजी आसा, आतां जशें नवी नवी टॅक्नॉलॉजी आसा ताजो वापर आज आमी हांगा करतात आनी रस्तो डिस्टर्ब जायनासतना थोड्या पार्ट्सांनी 30 मिटराचेर 60 मिटराचेर जावपाचें हें आसा। सो अशें करून टोटली आमी वास्कोक एक सिवर कनेक्टिविटी बरें करपाचो आमचो प्रयत्न आसा। अंडरपास रोड चालू आसा तो कितले दिसांनी कंप्लीट जातलो आनी हेका लागून तुमी प्रोजेक्शन कितें केलां आतां सगळ्यांत पयलीं म्हणटा तो अंडरपास जेन्ना आतां परवासून काम स्टार्ट जातलें म्हणजे सोमाराकसून ताचें काम सुरवात जातली आनी तेन्ना एक 3-4 दीस शिफ्टींग जातलें आनी 5 दीस म्हणजे 20 ते 25 तारीख तो रस्तो आमी बंद करतले, कित्याक तो ब्रिज भितर अंडरपास भितर घालपाक बी जाय, थंय कोणाक लोकांक हानी जावची न्ही म्हणून 5 दिसां खातीर बंद करतले। ताच्या मागीर रस्त्याचें काम बी चालू आसतलें पूण लोकांक ताजें हें जावपाना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आमी अमन फॉर्च्युनामधून मी बोलत आहे, गौरी नाव आहे माझं। आणि सर आपले दाजी सर यांनी प्रोग्राममध्ये आमच्या सोसायटीमध्ये आले होते, आमदार आमच्या दारी, आणि ते तिकडे आल्यानंतर आम्ही आमचे थोडे प्रॉब्लेम्स होते ते त्यांना सांगितले होते आणि ते प्रॉब्लेम्सवरती एकदम तुरंत त्यांनी इफेक्ट घेऊन बरेचसे प्रॉब्लेम्स सॉर्ट आउट केले। आता ही एक आणि एक सेवेजीची लाईनची एक प्रॉब्लेम होती, तेही ते आता सॉर्ट आउट करत आहे आणि आम्हाला खूप खुशी आहे त्यांनी हे सगळे काम करून आमचे हेल्प करत आहेत। डी फॉर दाजी अँड डी फॉर डेव्हलपमेंट ह्या कॉन्सेप्टाचेर जे आता आमचे दाजी बाब जे काम करता, आमचे MLA जे काम करता ते खरेंच स्तुतीनीय आसा। आता पळोवंक गेल्यार डेव्हलपमेंट म्हणजे आमी पळयलां, जशें आतां दाजी बाबान म्हणटा की विजिबल डेव्हलपमेंट तो खरोच आसा, सद्या मातसो अर्दकच्च्या हेजेर आसा। आतां पावस सोंपलेलो आसल्या कारणान आतां सगळें चालू जातलें। आतां तशेंच आतां हांगा सुद्दां ती जुनी लायन आसा ती हांगचे रस्ते तोडफोड न करता ती टॅक्नॉलॉजी वापरून जी आमी आतां नवे पायपलायन जे घालपाची आसा ती टॅक्नॉलॉजी सुद्दां आमकां दाजी बाबा कडल्यान आनी आमकां तेंचे कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडल्यान तेंच्या हितून आमकां आमी हांगा साकार करता। तेजें एक बरें काम करपाचें म्हणटा तो प्रत्येक बुथान जातीत लक्ष दिता। एक बाबा ताका फोन केलो की दाजी बाबा आमकां मातसो हांगा कितें प्रॉब्लेम आसा तो रोखडो धांवून येता। हांगा तशें खूब हांगा ह्या म्हाज्या बुथानूय खूब प्रॉब्लेम आशिल्ले, लायक लायटीचे आशिल्ले म्हण रस्त्याचे आसलेले, ते सगळे आतां पावस जातकीर सगळे जावपाचे आसा। सो आतां जे विजिबल डेव्हलपमेंट आसा ते आतां आमकां सगळें दिसपाक लागतले। आतां मातशे त्रास जाता कारण आतां ब्रिजूय आमचो जावपाचो आसा, आमचो रोड वायडनिंग जावपाचो आसा, मातसो त्रास जातलो, मातसो धूळ दिसतली, मातशें हें दिसतलें, पूण फ्युचर डेव्हलपमेंट जर आमकां पळोवपाक जाय जाल्यार आमकां त्या मातसो आमकां त्रास सहन करून आमकां अशें फुडलें बरें येतलें म्हणून आमी मातशे त्रास वचून घेता। ओके, देव बरें।